आमच्या जिवितांत विशेष कश्ट येता थोडे पटी. एक आवय म्हणटा एक भुरगो तिचो मेलो, ल्हान प्राय 4 वर्सांचो भुरगो आवय बापायचे सांगनासतना आयकन धांवलो घरांतलो भायर. अशें खेळोंक म्हणून भायर तावन एक व्हडा वेगान कार आयलें, कारा पंदा पडलो आनी मेलो तांच्या दोळ्या मुखार. तें दूख इतलें चड जालें की तांकां तें सोसूंक जावना की तांच्या उपरांत तांणी कोणाचो बर्थडे वेचन सोडलें, काजारा वेचन सोडलें, कार्यक्रमा वेचन सोडलें, घरांच कोणाचो बर्थडे सयत करूंक सोडिना. तांकां उरलेलीं त्या जाणां भुरगीं आसा त्या भुरग्यांचो बर्थडे करिना. पळय आतां आवय बापायचें दूख तें ट्रावमा उरल्या त्या भुरग्यांचेर प्रभाव पडटा. आतां तांकां वाडटा आसतना घरांत खंय संभ्रम करूंक ना, बरी मासली हाडून गमत करून संतोशान जेवंक खावंक ना, कित्याक त्याच भुरग्याचो उडास. मोगाचें न्हू, भुरगो मेलो वय, विशेश दूख वय, पूण मोगाचें न्हू हें दूख तांकां कश्टोंक नजो. पळया तें देंवसरान सैतानान आमच्या जिवितांत आमी कश्टाच्या बरें करचें. कश्टाल्या वेळार काय जाता, वी गेट इन टू डिप्रेशन, निराश म्हण. आनी ती आवय आतां मानसीक जाल्या, बापूय मानसीक जाल्या, भुरगीं आंतरीक बरी भलायकी नातल्लीं भुरगीं जाल्यात. येया तुमी समेस्त म्हजे सरसी कश्ट तेल्यानो आनी वाजान हवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. मातेवाचो वांजेल आवसवर 11 वोळ 20 आनी 8. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोप तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो आनी तुमचें सोवें आसो. अधिक मोगाचें न्हू, परतून आमी सांगाता मेळटा कित्याक आमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे देवाच्याच परिवारांत आमी आसा. दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम आमकां सांगाता हाडटा. देवाच्या हजरपणांत वेळ खर्शीत आसतना देव म्हाका तुका आपणास अशी आपयता, आमकां तो बुजयता, आमची दुखां बसून काडटा, आमच्या जिवितांत एक नवो भरवसो दिता. देवानच उलयलीं ती उतरां ह्या गितां मुखांतर मोगाचें न्हू आमी आयकूया. आमच्या दैवीक उलोरेत्री मंदिराच्या दैवीक गायना बुकांत E60 ऑन पेज नंबर 143 143. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रड नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रड नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रड नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रड नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो,
हांव तुज्या मुखल्यान चलतां, हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलतां. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000, तरी तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000, तरी की तुका कितें जावचें ना. कश्ट अनवारान तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना. कश्ट अनवारान तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. बोमगळा सर्गीचे बापा, तूं आमचो कितलो मोग करताय. त्या मोगान भरोवन पवित्र पुस्तकान तूं आमच्या लागीं उलयलाय. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी, एक आवय आपल्या पानो दिवच्या भुरग्याक गर्भांतल्या बाळशा विसरत गी ना. एक पानो दिवची आवय आपल्या भुरग्या विसरत जाल्यार, आपल्या गर्भांत आपल्या भुरग्याक व्हांवची आवय गर्भांतल्या बाळशा विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. सस्नीक मोगान हांव तुजो मोग करतां. तुका हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां. तुजे वणदी म्हज्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. तूं म्हजोच, तूं म्हाका मोलादीक, हांव तुजो मोग करतां. तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां, तुज्या जिवा बदलाक मनशांक दितां म्हूण तुवें आमकां बसयलां बापा. वय बापा, पर्वत फोळून वयती, दोंगर हालोंक लागतीत, पूण तुजो विस्वासी मोग केदींच आमकां सांडिना, सण घालिना. वय बापा, तूं विस्वासी देव. तुजो अनुभोग आमकां दिवच्या खातीर दिव्य वाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम तूं आमकां दिताय बापा. सगळ्या संवसारभर विविध देशांनी विविध जाग्यार विविध थरान आसचे आमकां समेस्तां बापा. तुज्या मोगाच्या वेंगेंत, तुज्या उस्क्यार, तुज्या गोपान तूं आमकां सांगाता मेळयताय बापा. ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तूं जाणाय बापा, हर एकल्यांचे काळीज तूं जाणाय बापा. बापा, आमचे मदें असल्या खोट्या काळजाच्यांक, वायट सवयांक लबदल्ल्या आनी संवसारा लबदल्ल्या काळजाच्यांक बापा, तूंच जेजूच्या आमोलीक रक्तान धुवन शुद्ध नितळ कर बापा. तुजे ती आमचो भावार्थ, तुजे ती आमची पातयणी, तुजे ती आमची भक्त तूंच पवित्र कर बापा. आमचे मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर. सोसूं जायनातली दूख, खंत, बेजाराय, पिडा शिडा आसल्यांक तूंच गूण कर बापा. जहोवा राफा, जहोवा रफिका, गूण करतल्या वैसांच्या वैसा गूण कर. अजापां कर, विधमितां कर, अद्भुतां कर तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत. तात्वार आसल्यांचे तात्वार पयस कर. वे बापा, व्यापार करतल्यांच्या व्यापार वैवाटाचेर आशिर्वाद घाल. शिकच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. ताच्या शिकपाचेर, तांच्या फुडाराचेर, ताच्या भविश्याचेर आशिर्वाद घाल. तरणाट्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांची देणी तालेंतां उर्जीत करून तांकां बापा तुजी कृपा दी बापा. बापा, कुटुंबाक, समाजीक, पवी सभेक तांणी हर एकल्यान एक आशिर्वाद सै शंकर बापा. काजरी जोड्यांचेर आशिर्वाद घालून तांच्या मदें वर्त माया मोग आनी एकवट फोव कर बापा. हर तराचो एम्प्लॉयमेंट, जॉब, वावर करतल्यांक बापा तांच्या कामांत बरो सांबाळ, तांच्या कामांत प्रमोशन आनी तांणी करचें काम त्या कंपनीक, संस्थ्याक चड आनी चड लाभदायक, चड आनी चड वय मुनाफो लाभ हाडचेच आसले जावं दी बापा. बापा, तुजे भुरगीं विविध गांवां वचोंक आसता, तांकां पासपोर्ट, विजा, थंयसर परमनंट विजा आनी जें कितें जाय बापा, वय रेसिडेन्शियल विजा, ती सगळी तांकां तूं वेळार फावो कर बापा. हर एका कॉम्पिटिटीव एग्जामांत, प्रोफेशनल एग्जामांत तांकां तूं जैतला पळय बापा. तुज्या भुरग्यांच्या काणिकेंचेर उदार मनान ती दान दितात बापा, काणीक दितात. दैविकलो रेतीर मंदिराक, रेतेरा मंदिराक, पवी सभेक त्या दानाचेर आशिर्वाद घालून 100 वांट्यान तूं तांकां प्रतिफळ फावो कर बापा. तुज्या भुरग्यांनी करचो वावर पवी सभा वय चड आनी चड विस्तारोंक सुवार्थ परगट करना आसा, तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल बापा. चड आनी चड बापा अनभवार्थ्यांनी, काळोखांत आसल्यांनी, अनकारांत आसल्यांनी तुज्या भावार्थाचे उजवाडा शंकर बापा. हर एक आमच्या गरजो आनी त्या सवा तुज्या मुखार बापा भावार्थान आनी विस्वासान आमी दवरता आनी समिया जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. भोव मोगाच्या तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमकां पळोवन म्हाका वर्त संतोष, म्हणजे तुमी म्हाका दिसतात म्हणून न्ही, पण मोगाच्या थंय हांगासर म्हाका मेळटा आसतना तुमी म्हाका म्हणटात
या तुम्ही फोन कर म्हणटात, SMS धाड, ईमेल धाड, WhatsAppचेर आमकां म्हणटात, फादर तुमचे दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमांत तुमचो सरमो आमकां बरो लागलो, तुमच्या मागण्या वेळार बापा आमकां हिलींग जालें, आमकां बरें जालें, आमच्या वेपार वैवटांत बरें जालें, आमच्या बेळ्यांत बरें जालें, वय आमच्या काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें नासलें, 12 वर्सां तावन भुरग्यांचें देणें जालें, आमचें भुरगें पिडेंत आसलें, सारकें उलय नासलें, ल्हान आसलें, भुरगें शिकनासलें, पूण आतां बरें शिकता, आमच्या पुताक सैरीक जाली, काजर जालें, घराचें काम वेळार पंता पावलें, भुरगीं आड वाटेन गेलीं, बऱ्या वाटेन गेलीं, वय प्रायवंतां मोर्चार आसलीं, पूण बापा वय देवान अजाप इजमीतकर आस्पत्रेंतलो मरणांतीक पिडेंतलो निवारलो. हालेलुया. असली साक्ष आयकत आसतना मोगाचें न्हू, आमच्या सुवार्त्या परगटणेच्या वावरांत आमकां एक पाठिंबो मेळटा, आमकां एक प्रेरण मेळटा, आमकां एक आधार मेळटा, आमकां तुमच्या प्रशंसेची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें हांव तुमकां अभिनंदन पाठयतां. देवाचें आपोवणें नासल्यार कोणूच मोगाचें जेजू सरशी येवंक सकना. तुमकां देवाचें आपोवणें आसा. देखून हे कार्यक्रम तुमी पळोवन आसात, ह्या कार्यक्रमांत तुमी सांगाता म्हणून मागून आसात. मोगाचें आज आमच्या नियाळाक मेळचें तें देवाचें उतर जावन आसा. जुवांवच्या वांजेलान 16व्या वसरान 33वी ओळ. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. मुझे थंय समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलीं अपुरबायचीं उतरां स्वामी जेजू म्हणटा, मुझे थंय समाधान मेळचे खातीर. मोगाचें आमकां संवसारांत अदीक वर्ते आस्त बदीक म्हळ्यार दिर्वें म्हळ्यार समाधान आनी शाश्वत समाधान, प्रशांतता आनी ती दादोसकाय आनी संतृप्ती ही मेळच्या खातीर स्वामी जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. कितें म्हणटा तो? संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. मोगाचें तुमकां खंत बेजार आसा गी? ना गी. म्हाकाय जायते आसात, तुमकांय आसात, सगळ्यांक आसा. आनी जेजू हें स्पश्ट करता, ह्या संवसारांत जियेत आसतना तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण तुमी धैर्य घेया. तुमी इंग्लीश बूक उक्तें केल्यार थंयसर जेजू म्हणटा, बी चेअरफुल. तोंडार हांसो आसूं दी, तोंडार परजळ आसूं दी. तुमी उपवास करतना सयत माथ्यार तेल घाल, बरें करून केस उगोवन तुमच्या तोंडार हांसो आसूं दी, खुशाल बरी जाया, कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. म्हणजे जेजू म्हणटा, हांवें संवसाराच्या कश्टा संकश्टाचेर जैत व्हरून बापाचेर पात्यान विस्वास दवरून हांवें सर्ग आपणायला, आनी म्हजे थंय तुमी संवसाराच्या सर कश्टांचेर जैत व्हरतल्यात. मोगाचें ह्या संवसारांत कश्ट अनवरां सामाशे येत आसतना मोगाचें आमी भोव अडसता. एक व्हड वजन आमच्या आंगार आसल्या बरी जाता, माथ्यार आसल्या बरी जाता. जर तर माथ्यार एक व्हडलें वजन धरल्या काल जाता, आमच्या तकलेक धांबल्या बरी जाता, गोमटेकी भर पडटा, बुजांकी भर पडटा, आनी पाठीच्या कण्याक भर पडटा, पेंगटाकी भर पडटा. दीस वेता आसतना चड वजें वयल्याचें पेंकट मरता, पाठीच्या कणेचे डिस्क सगळे प्रलॅप्स जातात, ह्या डिस्क बल्ज जातात, गोमटेची शिरो अस्क जातात, आनी बुजांची हाडां अस्क जाता, स्पॉन्डिलायटीस जाता. मागीर जिणीभर कश्टात आमी बुजां सयत वयर सकला करूंक जायना, हात वयर सकला सयत करूंक जायना. वी कम अंडर प्रेशर आमी म्हणटा. And once there is too much of pressure, we get into depression. मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, पूण आमी कश्टोंक नजो. असलो एक नियाळ म्हाका समियान दिलो. We have to go through difficulties and problems and all kinds of problems, but we should not suffer. मोगाचें थंयसर एक ल्हानसो तफावत आसा. कश्ट आमच्या जिवितांत आसचे आनी आमी कश्टोवचें. आमकां कश्टोवंक खंडीत जावन आसा. जल्मल्या तक्षण आमी कश्टात हांव घेय. जल्मल्या भुरग्याक नर्सां कितें करतात दोता आसा गी? हांवेंच पळयलां. जल्मल्या तक्षण भुरग्याक एक मारतात, रप्पा. कित्याक मारतात? एक पिडी रडाचे म्हणून. म्हणजे जल्मल्या भुरग्याक कश्ट येतात. मेल्या उपरांत कश्ट येता म्हणून आमकां कोत्ता. मेल्या उपरांत ओन घालचें फोंडांत, ओन घालचें मात न्ही, माती घालतात. माती फातर घाल, वयर बरें एक पोळें घाल, वयर रानांतल्या बरी पळयतात. जल्मांती कश्ट येतात, मरणांती कश्ट येतात. कश्ट मोगाचें आमकां सुखानांत. जोब पळया, पळयत पुस्तकांत अब्राहमा विशयान सयत सांगूं ना, तशें दाविदा विशयान सयत सांगूं ना, तसलीं बरीं उतरां जोबा विशयान सांगलात. तो एक निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस जावन आसलो देवा समोर म्हूण. पूण असल्या मनशाकी कश्ट आसले आनी ताच्या बुकांत आमी अशें वाचता. जॉब चॅप्टर 14 वर्स 1, 14व्या वसरांत पयल्या वळीर. स्त्रिये उदेशी जल्मल्लो मनीस थोड्याच दिसांचो आनी कश्टांनी भरलेलो. दुसरी ओळ म्हणटा, एका फुला भाशेन तो फुलता आनी तो भोंवता. एका सावळे भाशेन राव नासतना वेगळी धांवता.
हांगासर म्हाका कितें संदेश आमकां मेळटा? स्त्रिये उद्देशी जल्मल्लो मनीस. आमी सर स्त्रिये उद्देशी आमच्या आवय उद्देशी जल्मल्ल्या. थोड्याच दिसांचो वाव. वी आर ऑफ ओन्ली फ्यू डेज. इंग्लिशांत मॉर्टल मॅन म्हण ताका आपयतात. मॉर्टल म्हळ्यार इमॉर्टल म्हळ्यार अमर. मॉर्टल म्हळ्यार मोरसो मनीस. हें एक मनशाक बिरूद हर एकले आमकां मरोंक आसा. मोराचें जाल्यार सवकास पिडा येजेच आनी पिडा येजी आनी एक दीस मोराचे. देखून म्हाका सगळ्यांक कश्ट आसात. बरें शिकलेल्या मनशाक सयत कश्ट आसात. कांय शिकनातल्या मनशाक कश्ट आसात. व्हडलो ग्रेस्त मनीस व्हडल्या रावळ्यारांत रावता म्हण चिंता सगळे सवलती आसात ताका. बऱ्यांतले बरें कार आसा, बऱ्यांतले बरें कामाची मनशां आसात. हर एक ताका हांड दितात, ताजे वस्त रंबळतले आसात आनी ताका जाय तितले पयशे आस्तपदीक बँकांत आसल्यारय तोय एक दीस मरता आनी मरता आसतना तो पिडेन पडटा. तोय कश्ट जाता. कांय नातलो दुर्बळय कश्ट जाता. शहरांत आसलोय कश्ट जाता, हळ्ळेंत आसलोय कश्ट जाता. पाद्र्यार जावन आसलो हांवूय कश्ट जाता. सादो लायक जावन आसलो तूंय कश्ट जाताय. ह्या संवसारांत नावाडी दितालो हिरोईन्स सयत कश्ट जातात. पळोवंक सोबीत दिसोंक बरो, 4 जाणां मुखार हांसून आसूंक बरो, पूण म्हाका तांच्या काळजांत असलें दूख ती म्हाका कोणूच नेना. तशें म्हळ्यार कोण हांसून आसतात तांणी म्हाका जिवितांत एक दृढ निर्धार घेतला. जिवितांत कश्ट आसूं दी, पिडा शिडात आसूं दी, नश्ट आसूं दी, समस्या आसूं दी, थातवर आसूं दी, हांव हांसून जियेतलों. देखून म्हाका जिवितांत कश्ट आसल्यारय आमी कश्टोंक नजो. हांगासर आसा तपास. कश्ट आसल्यारय कश्टोंक नजो. कशें कश्टोंक नजो? पयलीं आमी जाणा जायची म्हाका देव कश्ट दिना. देव कसलेच तत्वार दिना. देव मरण दिना. तर म्हाका कश्ट मरण आनी संकस खंय तावन आयले? ते म्हाका देंवसारांत हांव सैतानांत हांव आयलें म्हणटा पळयत पुस्तक. ताचो अर्थ कितें? म्हाका ह्या संवसारांत जियेता आसतना संवसाराचें वास्तविकता कश्ट तत्वार उणेपण समस्ये. पूण जर तर आमची दिश्ट आमी सर्गींचेर खंचयल्ल्या वेळार कश्ट आसल्यार आमी कश्टाना. आज हें बरें करून समजून घेवया. जर तर रोमाकारां बरयलें पत्र काडलें थंयसर 5 वर्सर 3ऱ्या वळीर तावन आमी वाचता सान पावला मारिफात. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3 ऑनवर्ड्स. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवर आमकां सोंसणेकाय एक वाट करून दितात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सान पावल कितें म्हणटा? म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. म्हळ्यार म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हळ्यार चड आनी चड हांव क्रिस्ता सारको जावंक आशेतां. आनी क्रिस्त सारको जावंक आशेता आसतना हांवें चड आनी चड म्हज्या कुडीक हांवें मारप जाय. कुडीक दगदोण येता, कुडीक पिडा शिडा येता, कुडीक म्हजे दुस्मान म्हजे तांचे विरोधपण दाखयतात, म्हाका मारतात, म्हाका जैलांत घालतात, म्हाका जरबान मारतात, म्हजी निंदा करतात. वय मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. अशें हांव क्रिस्त सांगता म्हज्या रक्तमासाच्या वंदोण्याक, संवसाराच्या आकर्शणाक, संवसाराच्या लोभदोण्याक हांव मरता आसतना हांव समियातय एक दीस एक व्हरतलो आनी ससना जियेतलो. असल्या बरवशान भरता आसतना कश्ट दोगदोणे मदें म्हाका कितें येता? सोंसणेकाय येता. आनी हांव कश्ट अनवरा मदें हांसता, संतोश पावता. म्हाका हांवें दृढ निर्धार घेतला म्हज्या जिवितांत. कश्टा मदें हांव निराश जावचो ना, हांव देदेस्पर जावचो ना. आय विल नॉट गेट इन टू डिप्रेशन, आय विल नॉट लूज होप. हांव बरवसो सांडचो ना, ताज्या बदलाक हांसून बरवशान जियेतलो. देखून मंदरसून थंयसर देवाचें उतर त्या रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वर्सांत 4थ्या वळीर तावन म्हणटा ही आमची सोंसणेकाय आमची तिरासाण पारखितात. येस, इट टेस्ट आवर पर्सिविरन्स. आनी तेन्ना आमकां मेळटा तें भरवशाचें मूळ. आनी हें भरवशाचें मूळ आमकां निराश करिना. बगार देवाचो मोग आमच्या काळजान भरोवन ओमतोच्या मापान देवान वतलो आमी अनुभव करता. कसलो तो बरवसो आमकां वाचूंक मेळटा पळयत पुस्तकाच्या 11 उगडापणाच्या बुकांत 20 आनी 1 वर्सांत 5व्या वळीर या 4थ्या वळीर. रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 4. सर्वेस्पोर देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनी कास्चिनांत, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. हें म्हाका सर्गींच्या जिविता विशयांत थंयसर दर्शन पळोवन जें कितें सांजुवांक उगडापें जालें तें थंयसर बरयलां. म्हणजे आमी एक दीस सरकार पावता आसतना थंयसर सरकार कितें आसतलें?
पयलींचो संवसार सगळो नाश जावन गेला. पयलींचो संवसार म्हळ्यार आमची कूड थंयसर शिमेस्त्रींत पुरल्या उपरांत आमची कूड कितें जाता, धूळ माती जाता, आमची हाडां सयत कुंब जातात. 1-2 वर्सां उपरांत न्ही, हजारो वर्सां उपरांत कांयच आसना. आनी हजारो वर्सां उपरांत भूंय सयत आसना. रूख, झाडां, सुकणीं, सावजां, मनजाती, गुडे, दोंगर, उदक कांय आसचें ना. पूण सरकार थंयसर एक नवो आकाश आसतलो, एक नवी भूंय आसतली. थंयसर सोबीत अपुर्बेची नवी वनस्पती थंयसर आसतली, नवी सुकणीं सावजां आसतली. थंयसर अपुर्बेची सर्गींची दैवीक मनजाती आसतल्यो आनी थंयसर मासली आसतली. सांगातच थंयसर सर्गीचो दळबार, देवदूत सगळे थंयसर आसतले. आनी हांव आनी तूंय थंयसर आसतले. हांव मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव आनी तूंय थंयसर ससनाक देवा समें आमी जियेतले. हांव थंयसर देव आमच्या दोळ्यांत दुखां पुसून काडटो. थंयसर दूख आसचें ना, थंयसर मरण आसचें ना, थंयसर विळाप आसतना. पूण मोगाचें ह्या संवसारांत आमी कित्याक कश्टाता? कित्याक कश्टाता म्हळ्यार थोडे फावटी धाकट्यार धर तर म्हाका सर्जरी करता जाल्यार विशेश दूख आसता. म्हाका एक केसळी जाली हांगासर जांगे कडेन. ती धाकट्याऱ्यांनी काडटा आसतना म्हजें ब्लड प्रेशर एकाच पार वाडलें. खंय धाकट्यार म्हणटा म्हाका तें एनेस्थेशिया दिल्यार म्हजें ब्लड प्रेशर वाडलें. आनी म्हाका हांव मोतीर फाटी आसतना म्हाका इतली दूख की हांव जोर रडटां. थंयसर नर्सां धाकट्यार थोडी क्रिस्तांव आसलीं आस्पत्र्यांत, तांकां म्हजी वळख आसा. उपरांत म्हाका म्हणटात तूं बारीस रडताय, तितलो रडचो म्हणून आमी चिंतूंकूच ना, अशें बरो आसताय. म्हळें दूख येता आसतना म्हाका मातशेंच रडोंक येता. ताज्या उपरांत म्हाका ती केसळी न्ही, ती जांगेक जाल्ली ती न्ही, देखून हांगासर थंय व्हडलें सयत बीड जाल्लें. तें पूरशी म्हणटात पळय, हय तें भितर पर्यंत आसलें. तांणी उपरांत कितें करचें, सदांय म्हाका आस्पत्रेक आपोवचें, कोटान ते कापूस ताजे भितर घालन गुणोवचो. बाबा किती दूख, हांव बोब मारतालो, कलकितालो. आनी सगळे आस्पत्रेचे धाकटेर नर्सां आनी सगळे लोक सयत म्हाकाच पळोवन पळयताले. म्हज्या दोळ्यांनी दुखां देंवतलीं न्ही, उसळटलीं तितली दूख. आनी तें काण परतून घाल, परतून क्लीन करतलें. एक 4-5 दीस कितली हांवें दूख सोंसल्या म्हणून ना. धाकट्यारान सर्जरी केल्यार दूख जाता. स्त्रियांक बाळान जातना विशेश दूख गी, असली दूख की एक बडी मरता म्हणल्यार बरी जाता. धान दूख आसल्यार आमकां दूख जाता. मात न्ही वेपारांत नस जाल्यार आमकां दूख जाता. कोणी मोस केल्यार दूख जाता, कोणी फटयल्यार आमकां दूख जाता, आनी कोणी आमकां सकला गेल्यार दूख जाता, अमर्याद केल्यार दूख जाता. कोणी आमकां आड पांय दिल्यार आनीक चड दुखता. परिक्षेंत फेल जाल्यार दूख जाता. आमची येवजण अर्द्या रावो जाल्यार बायलां वचचें म्हण चिंतलां 11चे घडये थंयसर विजा ना जाता. ह्या IELTS OET एग्जामांत फेल जाता, CA एग्जामांत सबारपोटी फेल जाता. आमकां विशेश दूख जाता. पूण मोगाचें न्हू, हें दूख आमकां कश्टांच्या बरी करूं नजो. वय आमच्या जिवितांत विशेश कश्ट येता थोडे फावटी. एक आवय म्हणटा एक भुरगो तिचो मेलो, ल्हान प्राय 4 वर्सांचो भुरगो. आवय बापायचें सांगनासतना आयकन धांवलो घरांतलो भायर. अशें खेळोंक म्हणून भायर तावन एक व्हडा वेगान कार आयलें, कारा पोंदा पडलो आनी मेलो तांच्या दोळ्या मुखार. तें दूख इतलें चड जालें की तांकां तें सोसूंक जावना. तांच्या उपरांत तांणी कोणाचो बर्थडे वेचून सोडलें, काजारां वेचून सोडलें, कार्यक्रमां वेचून सोडलें, घरांच कोणाचो बर्थडे सयत करूंक सोडिना. तांकां उरलेलीं त्या जाणां भुरगीं आसा त्या कांय भुरग्यांचो बर्थडे करिना. पळय आतां आवय बापायचें दूख, तें ट्रावमा उरल्या त्या गांव भुरग्यांचेर प्रभाव पडटा. आतां तांकां वाडटा आसतना घरांत खलें संभ्रम करूंक ना, बरी मासली हाडून गमत करून संतोशान जेवंक खावंक ना. कित्याक त्याच भुरग्याचो उडास. मोगाचें न्हू, भुरगो मेलो वय, विशेश दूख वय. पूण मोगाचें न्हू, हें दूख तांकां कश्टांक नजो. पळया तें देंवसारान सैतानान आमच्या जिवितांत आमी कश्टाच्या बरें करचें. कश्ट जाल्या वेळार काय जाता, वी गेट इन टू डिप्रेशन, निराश म्हण. आनी ती आवय आतां मानसीक जाल्या, बापूय मानसीक जाल्या. भुरगीं आंतरीक बरी भलायकी नातल्ली भुरगीं जाल्यात. देवा गर्गान देवी केलो रेतर मंदिराक घेवन रेतरकान आंतरीक बरी भलायकी लाभल्या उपरांत बरीं जाल्यात. मोगाचें न्हू, पूण बरीं जावंक इतलीं वर्सां वतात. कित्याक तांणी तांचें दूख इतलें सोडोवन घेतलें की देंवसरा सैतानाक तांणी इडे दिलें. देवा लागीं सराचें मोगाचें आमच्या कश्टा वेळार देवा लागीं सरल्या वेळार देव तांकां सांगतालो, तुमचो भुरगो खंय आसा, म्हज्या सांगात आसा, सरकार आसा. ताका हांवें म्हज्या लागीं हाडलां. कित्याक तो ल्हान भुरगो, नेणतो भुरगो, ताणें कांय पातां करुना. नेणटेपणान तो सरकार आयला. म्हज्या आंजबडव्या सांगाता, तो एक आंजबडवो जावन थंयसर उबोन आसा. तो राखता तुमकां ह्या संवसारांत तुमी सर्गींचेर दीस लायचे म्हूण. तुमचे कश्ट तुमकां सर्गा वचोंक एक अवकाश. पळया मोगाचें न्हू, एक अवकाश. आनी एक काजारी जोडी हेनरी आनी हेलेन म्हणून विशेश दुकान कंतीन आसली. हेनरीची आवय सरली पयलें
3 म्हयने जाल्यार बापूय विसरलो. मागीर 3 म्हयने जाल्यार हेलेनाची आवय विसरली. मागीर 3 म्हयने जाल्यार तिचो बापूय विसरलो. अशें 4 मरणां एका वर्सा भितर. मागीर एका वर्सा ताच्या पुताक विशेश जावन लिव्हराचे समस्या सुरू जाले आनी आस्पत्रांत आसलो आनी ताचें शिकप फाटीं पडलें. उपरांत शिकच्यांत तो इल्लो फाटीं पडलो. दुवेक फायब्रॉइड्स जाले, रक्तस्राव सारको जायना जालो, ते समस्या सुरू जाले. ताकाय डाक्टर लागीं वरीची हाडचे पडले. ताचे शिकपाक एक इल्ले समस्या जाले, पूण ते उपरांत बरें शिकोवंक लागलें. पूण अशें कुटुंबांत तितलें कश्ट आसना ती निराश जाली, ते देस्पर जाली. एका तरान सगळी मानसीक म्हणल्यार बरी जाली. देवाक अर्गां थंय दैवीक रेत्री मंदिराक आयलीं. हांगासर रेत्री घेता आसतना थंयसर तांकां बुजवण मेळ्ळी. मात न्ही देवाची मांडवळ ती जाणा जाली. देव कश्टांद्वारे आमची परिक्षा करता, आमचो भावार्थ पारखिता. ह्या वेळार आमी केदाळ उड आसतली जाय. ट्रबल्स आर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रायल्स आर फॉर ट्रायम्फ. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट आमकां सर्गाक लागीं करूंक, आमच्या जिवितांत येवचे व्हडते संकश्ट आमकां सरकार व्हडते इनाम देवान आमकां तयार करूंक. देखून आमी वाचता साम पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5व्या वचनांत 6व्या बडीर 1 Peter chapter 5:6 ह्याच खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ तराचे कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून व्हरोन पळयल्ल्या नश्वर भंगारा परस चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाल्ल्या वेळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सरकार मोगाच्यान देव आमकां कीर्त, मान, गौरव दिवंक आशेतालो. ह्या संवसारांत कीर्त, मान, महिमा म्हळ्यार कितें मोगाच्यान? म्हळ्यार आमी जाणो ह्या संवसारांत बऱ्यांतले बरें बिरूद. तुवें ग्रॅज्युएशन केलाय, तूं एक चार्टर्ड अकावंटंट जालाय, ऑडिटर जालाय, तूं दाक्तर जालाय, या तुवें PhD केल्याय, तुवें M.Com केलाय, या तुका बरें काम मेळ्ळां, वायस प्रेसिडेंट जालाय कंपनींत, प्रेसिडेंट जालाय, मॅनेजींग डिरेक्टर जालाय, व्हडले एक जॉब आसा तुका, MP जालाय, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, प्रायम मिनिस्टर जालाय, चीफ मिनिस्टर जालाय, या जायते पयशे केलाय, आस्तवदी केलाय. म्हाका न्हू हें संवसारी जिवीत केवल 60-70 फंडा भितर म्हणल्यार बरी, चड म्हळ्यार 100 या 120 वर्सां. पूण सरकार सासणाक जेवंक आसा. थंय आमकां सासणाचो मान, गौरव, मुकुट आनी तें भोवमान देव दिवंक आशेता. ह्या संवसारांत कितले आमचे जिविताचे कश्ट भावार्थांत आमी सोंसता. कश्ट सोंसता, कश्ट आसात, दूख आसा आंगांत, पिडाशिडा आसा, म्हाकाय आसा, पाड दूख आसता. पूण जेन्ना हांव देवाचेर पातीन विश्वास करता, म्हजी पाड दूख हांव विसरता, मात न्ही सोंसूंक म्हाका देव करपा दिता. त्या प्रमाणे सदां न्ही ती व्यायाम करूंक, त्या प्रमाणे हांवें कितें करूंक आसा, एक्सरसायज ती करूंक म्हाका करपा मेळटा. हांव निराश जाल्ल्या वेळार म्हाका उठोंकूच बरें लागना, आळसाय येता, डिप्रेशन येता. जायते विरोधपण आसता, थोडे पाद्राबा विरोध उलयतात, थोडे कॅरिस्मेटीक मागण्या विरोध उलयतात. पूण म्हजी दिश्ट सरकार खंचयल्ल्या वेळार हांव जाणा जाता ही निंदा, ही अवमर्याद, ही लज चड तेंप ना. असल्या भरवशान जियेले म्हाका जेन्ना देखून ऑगस्ट म्हयन्यांत जायत्या सांता भक्तांचें जिवीत म्हाका म्हज्या जिवितांत कस सोसूंक आनीक चड करपा दिता. विशेश जावन ऑगस्टाच्या 10 तारखेर सान लॉरेन्साचें फेस्त. ताका कायलीर बसतना सयत हांसून हांसून तो प्राण करता. ऑगस्टाच्या 1 तारखेर आल्फोन्स लिगोरी, तो सांत आल्फोन्स लिगोरी कितले कश्ट जाले, कितले हापूर बहेन तो सोंसता. 8व्या तारखेर सांत डॉमिनीक, ताच्या जिवितांत कितले कश्ट आयले, कितले विरोधपण आयले, पूण जाल्यारय ताणें कश्ट सगळे सोंसले. सांत लियो ह्या म्हयन्यांत तो सांत जावन आसा, ऑगस्ट म्हयन्यांतच. सांगातास सांत बर्नार्ड ह्या म्हयन्याचो सांत जावन आसा. सांत मोनिका, कितले कश्ट आयले तिका पळया. तिचो घोव आडवाटेन गेलो, तिचो पूत आडवाटेन गेलो, सासू मागीर तिणें कितलें सोंसलें. स्त्रियांक म्हाका जेन्ना कितले एक आदर्श ती जावन आसा. कश्ट मेळ्ळा ती निराश जावना. सोम्या लागीं धांवली, सोम्याच्या भक्तां लागीं, सांत आंब्रोजा लागीं धांवली, आपल्या पुताक बरें करून हर प्रयत्न केले. हकरेक तरी ती जैत वन जाली. तुज्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देव जैत दितलोच. तुज्या कश्टांनी तूं निराश जायनाका, देजस्पर जायनाका. वय कश्टान वरां तुजेर येतना, रिश्ते संबंद तुका सांडटना भियेनाका म्हज्या भांगारा, भियेनाका म्हज्या बाळा, रडनाका म्हज्या बाळा. हांव तुका सांगात दितां, हांव तुका बरें करतां. दोळे धांपया मोगाच्या नांव सोम्याचीं उतरां आमी आयकुया. बोमाकळा सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्गांनी हो लाभ दिता बापा. ह्या संवसारांत कश्टांच्या सागरांतल्यान तूं आमकां पाशार करताय बापा. पूण तूं बापा आमच्या सांगात आसाय. जशें इस्रायल परचेक तांबड्या दर्यांतल्यान पाशार करतना सुख्या धरणीचेर उदक सयत तांच्या आंगार पडना, अशें तुवें दोनी कुशीन दर्याचें उदक एका वंडे बरें उबें केलें बापा. आमच्या जिवितांत कश्ट अनवर आमकां
कसलोच नश्ट करिना जावच्याक, कसल्याच तरान आमकां वय बाधा करिना जावच्याक तूंच बापा आमकां सांबाळटाय. वय त्या मरुभुमींत, त्या सुडकाडींत, उदक खावंक जेवणांतल्या त्या डेजर्टांत तुवें इस्रायल परचेक 40 वर्सां आपण व्हरतना बापा आकाशांत हांव तुवें मान्ना देवन तांकां पोसलें बापा, कडपांत हांव उदक दिवन तुवें तांकां पोसलें बापा. बापा मोइशेच्या बळवंत मुखेलपणाक तुवें तांकां चलयलें बापा. आमकांय बापा तूं आमकां पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तूं फाव करताय, पापसाहेबाक, त्या आर्च बिस्पांक, कार्दिनालांक, बिस्पांक, याजकांक, रिलिजियसांक, आमच्या घरांत आसच्या आमच्या आवय बापांक, वाड्याच्या गुरकारांक, उपाध्यक्षांक सगळ्यांक तूं फाव करताय बापा. तांकां आमी खालते जावं विदेय जावं सांगात म्हणून पवित्र सभा बापा पवित्र करूंक आमकां फोव कर बापा. येवया वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. हर एकल्यांच्या गरजांनी तूं पाव बापा. आमची हर एकल्यांची दुखां पुसून काड बापा. कश्ट आकांताच्या वेळार कोणेंच निराश जायनाशें, देदस्पर जायनाशें, मानसीक जायनाशें. बघा तुजेर पातयेन विस्वास दवरून धैर्यान बापा ह्या जिविताच्या कश्टांक फुडकन सासणीक जिवी जोडूंक आमकां हर एकल्या फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलतां. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलतां. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000 तरी तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000 तरी की तुका कितें जावचें ना. कश्टान वारान तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना. कश्टान वारान तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानो तुमकां जर तर कसलेय कॉमेंट्स बरोवंक आसा सकला थंयसर कॉमेंट्स घाला. तुमकां बरेंपण लाभलें जाल्यार तें बरेंपण तुमी घाला. हेर वाचल्यांचो भावार्थ वाडटा आनी की सडता. जर तर तुमकां येवंक जाता शनिवारा दैवीक ललित मंदिराक येया. दनपारां 12:30 वरांचेर हांगासर साक्ष दिवंक अवकाश आसा. हांगासर येवन दैवीक ललित मंदिराक येवन मुल्कींत आसा. येवन तुमी साक्ष दिवयेत आनी अशें मोगाचें तुमकां जाल्लो अनुभव आमचे सांगाता वांटून घेवयेत. कोण येवणी जाल्यार येवणी. सदांय आयल्यार सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा दैवीक ललित मंदिरांत सकाळीं 9 वरां हांव दनपारां 1 वरां पर्यंत विनवणी घालता. दनपारां 12 वरार हर एका दिसा थंयसर मिसाचें बलिदान आसा आनी तशेंच उपरांत सगळ्यांक जेवण आसा. शनिवारा तरी विशेश तरान लोक हांगासर येता सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत. दनपारां जेवण सगळ्यांक आसा. येया मोगाच्यान सांगाता मेळोन रितीर करया. आमचो कसलोय तुमकां कितें म्हणटात विवर जायचे तर हांगासर म्हजें नांव आसा, फोन नंबर आसा, वेबसायट आसा. त्या प्रमाणे मोगाच्यान तुमी आमकां संपर्क करियेत. देवाची मिसनार आशिर्वादां तुमकां हांव मागतां. हेरांकी मोगाच्यान दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमां हेरांकी तुमी फॉरवर्ड कर. हेरांक तुमी सांगून तुमी सुवार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसो आनी तुमचें सोवें आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.